बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. सर्गींच्या मोगला बापा, वाकांनी दिनवास आणि मोहिमा तुका. ये तुवें आमकां हे जाग्यार तुझ्या उतराक आयकूंक एकठांय केल्या पासत Yes, Lord Jesus. आमी आमच्या येवजणेन येवंक ना, पूण ही तुजी येवजण जावन आसली बापा. हांगासर येवंक आमच्या मनाची नवसरणी करूंक तुजें उतर आयकून, फकत आयकूंकच न्हय पूण तें आयकून आमच्या मनाची नवसरणी करूंक खरेपणीन. आनी जेन्ना आमच्या मनाची नवसरणी जाता, आमकां तुजें उतर मानवता आनी तुवें जी वाट आमचे पासत तयार केल्या ताचेर चलोवंक आमकां सोंपें जाता. तुजें उतर खरेंच जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताचो उजवाड. तुजें उतर जावन आसा दोन वाटेन पाजलोली तलवार. तुजें उतर जे कार्याक तूं धाडटा तें शार्ती पावताच. तुजें उतर सदांच फळादीक. आमी फकत जाय तें पाळूंक, तें आमच्या जिवितांत आपणावंक. दिनवास तुज्या पवित्र आत्म्या पासत दर बुधवाराक जेन्ना आमी तुजो ताळो आयकूंक येता, तूं कितें सांगता तें आयकूंक, तें सजमून घेवंक, तें आमच्या काळजांत रिगोवन दवरूंक आमकां आदार दिता. आयजूय हो पवित्र आत्मो सगळ्या आमच्या भयणीच्या तोंडांतल्यान उलयतलो. तुकाच आमी मोहिमा दितले, न्हय फकत ह्या वेळार पूण जेन्ना आमी भायर वयतलीं हें तुजें उतर आयकून. तें उतर आमच्या काळजाचे बरे जमनीर पडोवन दी. आमकां तुज्या उतरांतल्यान बळ मेळोवन दी. जे भाशेन तुज्या शिसांचेर जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो आनी ते उर्बेन बोल्ले, आमचे भितर ती उर्बा आसून दी. आमचे भितरूय तें काळजीदारपण आसून दी. सदांच सगळ्याच वेळार. हे मागणें हांव करतां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. आमेन. जेजू कारगा. Jesu karga. जेजू कारगा भयणीनो. Praise Jesus Jesus. सारखं सगळ्यांना जेजू कारगा. ब्रदर ना बट आम जाणाय ब्रदरागे जें कार्य तो मिशनाचेर आसा तें Oh, बरे भाशेन वयता आनी जायते आत्मे तो जेजूच्या Salvatore. राज्यांत साल्वार कोत्ता हाडटा म्हूण. सो या जेजू आर्गा. Amen. आनी कमेस कोरया न्ही कितें हें टेस्टिमनीज कितें आहाय गोवायक्यो कितें आहा? सिस्टर मारिया. ना सिस्टम जेजू कारगा. टेस्टिमनी म्हणल्यार आयज नवो दीस येवन दुसरो दीस येता ती व्हडली टेस्टिमनी आमच्या जिवितान, कित्याक हो सुवासूच आमचे भितर आसा तो आमचो न्हय पूण तोच हो सुवास आमचो जिवो दवरता आनी आपल्या चिटकून दवरता सगळे घडयेक आपल्या सांगाताक ताच्या उतरांतल्यान. ही व्हडली टेस्टिमनी आमच्या जिविताची एक एकल्याच्या भाव भयणांची. वय आर्गां वय दिसता. आर्गन आता कितें जालें न्हू, हांव एंटर जालें पूण हांवें पासवर्ड न्हू रॉंग घातलो. सिस्टर मेलोनीचो घातलो आनी हांवें म्हणटा कित्याक कोण दिना आय एम द ओनली म्हणटा यू आर द ओनली वन कोत्ता. I sent a message, praise the Lord, Sister Maria. कोण आन्सर करीन? Then I realized Holy Spirit strike केलें, you put the wrong password. प्रेज गॉड. जेजू Thank you, कारगा. Jesus. Praise God. म्हळ्यार सारक्या टायमार हाडून पावयल तें तुका. प्रेज So गॉड. Oh, actually I entered only, but 751. But Yeah. I was like,
waiting कोण आन्सर दिना म्हणून then Holy Spirit म्हाका रिवील की you put wrong password मागीर जेजू मागीर 251 कळ्ळें. हांव एक Praise God. सांगता लायक हांव जायत पयलें हांवें सांगलोलें की हांव म्हणजे जॉब करनासलें आनी जायतीं वर्सां लायक ऑलमोस्ट 2013 सावन आमगे बाय जाल तेदो सावन आयज पर्यंत हांव म्हणजे लायक फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स हांव हें आहलें कामां वचनासलें घरा आसतालें आनी जॉबूय म्हाका मेळना म्हणून हांव सांगतालें कित्याक हिंग गोंय येयलें आनी तें रेसिडेंट सर्टिफिकेट ना एम्प्लॉयमेंट कार्ड ना अशें तेशें कित्याक म्हाका 15 वर्स जालना हिंगा गोंयेन अशें म्हणून हांवें सांगलोलें आनी तो म्हाका जॉब आसना मागीर फायनली हे वर्सा हांवें कितें चिंतलें लास्ट जुनांत की हांव ट्युशन्स घेता म्हूण आनी भुरग्यांक घरा कडेन अशें करून जाता ते भाशेन तांकां शिकयता म्हूण ट्युशन्स दिता म्हूण इन्स्टेड ऑफ जॉब मेळना जाल्यार चल कितें हें करया म्हूण आनी हय मागीर ट्युशन्सां देखून पयलीं स्टार्टिंगाक कितें थॉट येयल्लो हिंग एवरी नूक एंड कॉर्नर की तूं जावं ट्युशन्स घेताय म्हाका आनी कोण मेळटलो आनी ऑलरेडी कोण घेताय ती लायक पयलीं सावन घेताय वेरी एस्टॅब्लिश्ड अशीं सो लायक लोक थिंगा वयतली न्हू कोण अशें करून जायक हय रेप्युटेशन आहा थिंग वयतली म्हणून बट फर्स्ट थॉट तो येतालो बट हांवें म्हणलें जेजूके नांवान मुखार सरपाचें चलय लायक मेळटा म्हूण म्हाका आनी म्हाका 2-4 देखून मेळ जाय तांकां हांव बरे भाशेन शिकयता म्हूण हय बट म्हाका 1 न्हय 2 न्हय देवान कितू दिली 21 दिली भुरगीं Holy Spirit, या Jesus, जेजू कारगा सो praise God. आय ती वॉज देवान थँकफुल तयार ती देवान तयार करून तुका दवरलोली देखून तुका तें बोट दिलें जेजून ट्युशन घे म्हणून आपणान करून भुरगीं दवरलोली हांवें म्हण तुका वय Praise the आनी Lord. प्रेज गॉड आनी 21 भुरगीं न्हय प्लस आनी येतालीं बट मागीर कितें जाता लायक अटेंशनूय दिवपा मेळपा जाय न्हू सो देन आय हॅड हय टू लायक से नो जावं जेजू आर्गा फॉर दॅट ऑल ग्लोरी टू गॉड नथींग ऑफ मी आनी तें जालें मागीर म्हाका कितें आहलें की हें घेयल खोरें ट्युशन हांवें लायक टू सपोर्ट माय हजबंड लायक दो तो म्हाका केन्ना म्हणून आहलो की तुका जाय तें कर तुका वचोंक जाय जाल्यार वचपाचें ना जाल्यार ना लायक जॉबाक वॉट एवर तुका जाय ते भाशेन बट कितें जालें की हे पाट हांवें घेयलें ट्युशन आनीक हांवें कितें म्हणलें देवा तुवें दिल्या ही भुरगीं ही म्हाका फकत इनकम अर्न करपाकू न्हय बट हेंकाय म्हाका तुगे उतर दिवपा संदी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण भुरग्यांक लायक हय ते भाशेन सो एवरी टायम खरें म्हणल्यार एवरी टायम सिन्स जून न्हू जायतीं भुरगीं आहाय सगळीं एक भाशेन आसनाय न्हू कोण शिकपा बरी आसताय बरी आसनाय हय कोण मातशे स्लो लर्नर्स आसताय सो हांव तांकां कोणागे हँड रायटींग बरें आसना सो हांव कितें करी हँड रायटींग बरें ना जाल्यार तांकां हें दी आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट सो आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड अशें करून एक लायन दी आनी ती बरोयन हाडय म्हणून फूल पेज लायक दुसरे दुसरे हय भुरगे तशें कोण मातशें लायक दे आर ऑन द रॉंग दीस मातशे भुरगे मातशें हें जालो आहाय ती तेंगे देखून तें बरोयन हाड म्हूण तेंगे केन्ना पेरंट्स म्हाका सांगो अशें जालें लायक सिंगल पेरंट कोण आहाय तेंगे दे हय आर हॅविंग अ डिफिकल्ट टायम इन रेजिंग द चिल्ड्रन आनी ती भुरगीं येस आयकनाय सो तेंकां हांवें केन्ना एक देव असली संदी दिता न्हू की तेंगे पेरंट्सां कडेन शेअर करपा उतर लायक ती एकदम निराशी कित्याक संवसार तेंगे काना की दुसरें बोत्ता की ओ आनी भुरग्यां सुदरवपा ना आनी तो आनी आतां तूं सुटलो भायर गेलो बट तेंक बरें दिसतालें की आमी कितें दुसरें सांगताय म्हूण जेंको देवागे उतर आसता ती दुसरो संवसार उलय ते भाशेन उलयनाय न्हू सो तेंकां हय जाय करेज मेळटाली एनकरेजमेंट होप मेळटालो लायक एक दोन पेरंट तेसलीं आहाय सो जेजू वर्गा म्हाका तें ऑपॉर्च्युनिटी हें मिगे लायक माय सोर्स ऑफ इनकम न्हय बट मिगे हें आहलोलें की मी आय बी एबल टू तेंका उतर दिवपा त्या भुरग्यांक आनी कितें कितें भुरगीं न्हू धाकटीं देखून आहल्यार कितें जाता मातशें तेंगे मायंड हें आसता मातशें तीं भटकताय कितें कॉपी करपाक ओ एश करपाक मातशें होट सांगपा लिटल लिटल लायज बट God is giving me this the opportunity to tell them the seriousness of even that little mistake कोत्ताय तें एश कोन्न धाकटे धाकटे वस्त देखून which is not right in the eyes of God सो म्हाका हांव जेजू वारकां दिता की आय फील लायक एकदम फ्रुटफूल अशें मिगे आतां हांव कोत्तें काम लायक आय गेट माय सोर्स ऑफ इनकम एज वेल बट एट द सेम टायम त्या भुरग्यांक म्हाका बरें कोन्न हें करूं मेळटा वेन दे गो रॉंग आय गिव देम द वर्ड अटेन्शन दिवपा मेळटा Yeah, I give them word and correction, and I can see the improvement. रोखडें जावं ना
there are होय some अजून time लागता, but I believe तीन देखून I'm continuously like keeping them in prayers and believing that they are also on track, on the path which God has chosen. And I believe that जेजुगे जाणवाय तेंचेर आहा मग त्या भुरग्यांचेर. So yeah, so जेजू आर्गान दिता हांव ह्या भुरग्यांक म्हाका जाय तूं तो शेअर करूं मेळटा, like in my own little ways तेंकां हांव शेअर कोत्ता yes जाता भाशेन. Yeah, praise God. So God is yes good, जेजू आर्गां. आनी alhamdulillah दुसरें म्हणल्यार हे पाटी हांव इतू वर्सांत हांव जॉब कोन्न आहलें. हे पाट जेदो हांवें जूनांत जॉब घेयलें, आवय एसो वादळ मोळ येयली, एका फाटल्यान एक येयली जिवितांत. बट हितू सोगल्यांत म्हाका कळ्ळें की त्या वादळ मोळांत जोरी तर जिकलें मिगे दोळे जेजूचेर फिक्स दवरले हांवें, लायक एवरीथींग तें वादळ मोळ केदों वयता, कितको येयलें गेलें, आनी कितको हांव सर्वायव जालें तें लायक द हें देखून हांवें रियलायज केलें. ऑल आय हॅड टू डू इज ते वादळ मोळांनी मिगे दोळे फिक्स्ड आसोंक जाय आहले जेजूचेर. या सो जेजू वर्गां हे वर्सा जायते आनी देवान शिकयलें, कितें हांव केन्ना चिंततालें लायक हांव कितू येयली हेच वर्सा ट्युशन घेयलें आनी अशेंच जालें, बॅक टू बॅक कितुलें. बट लायक देवान बट कितू अशें म्हाका दिलें अशें ते मरे रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेस्ट अशें आसताय पूण ते आमकां समजोना द या टेस्ट दोज आर द टेस्ट बट हितून देवान दाखोवच्या सोडिता की तूं कित कोत्ता. हय हांव हय तूं एक्चुअली कांय कोन्ना, तें एक कर, हें जावं दोन जावं ती हें कोत हय कोन्न तूं मिगे सो स्ट्रेंथ घेत म्हूण तूं घोटाय जी हय मेळटा हें कोरपाक ती मोको सो मेट म्हूण. सो या तो जोरी तर तेको सो आमकां मेळटा जाल्यार आमच्यान कितलीं करूं जाता नथींग इज हय इम्पॉसिबल विथ गॉड. सो जेजू वार्गां फॉर दीस. या मेन खुशालकाय जाती म्हाका हांव भुरग्यांक इन माय ओन लिटल वेज हांव तेंका उतर शेअर कोत्ता, तेंगे पेरेंट्सा कडेन जावं भुरग्यां कडेन जावं. सो प्रेज गॉड. या जेजू प्रेज परिस्थिती जीसस देवान कशें तुका हिंसून काडलें. एक सायडीन तुका जॉब दिवंक ना बिकॉज ही हॅज ऑलरेडी प्लॅन फॉर यू सम better than that, I can say. या जेजू वार्गां. येस, प्रेज गॉड. Sometimes we don't know, we don't understand his ways are different ways. या Yeah, correct. Because So I brother also Mutlu. remember Yes, sister. हांवूय काळजान येयल्या उपरांत हिंगा अहमदाबाद म्हणजे हांव सून म्हजे भुरगें जालें फर्स्ट म्हणजे म्हणलें हजबंडान तूं भुरगें येयलें न्हू, मागीर तूं काम केल्यार मागीर तूं क्रॅशान दवरचें पडटा. कोण नाहलो न्हू क्रॅशान दवर तूं दवरता तेन्ना थिंगा यो आनी टायर्ड आनी ते पासून तूं जॉब करना काय. आय न्यू टेलरींग जावन आसलें हांव. मागीर हांवें तें टेलरींग कॉमर्स केलें. मागीर थंयसर एमडीसी शिफ्ट जाली म्हाका, मागीर टेलरींग मातशें उणें जालें आनी पूण हांवें ट्युशन कॉमर्स केलें. म्हाका कितलें खूब भुरगीं मेवलीं म्हाका, पूण कशें न्हू एकदम हड्डीं आसतालीं. Praise God. Yeah. पूण No, it's not a. No, And because it God is. has given me the gift to teach, and I like to teach children. धाकट्या भुरग्यांक म्हाका शिकोवंक खूब बरें लागता. आनी ती इतली हुशार जाली, तू येवन बिलीव ती सायन्स करता, डेंटिस्ट जाली, सायन्सान Wow. आर्किटेक्चर जाली. बिकॉज म्हजो चेडो म्हणटालो मामी तूं कितली हड्डी आसा तूं जाणा हाव टू ब्रिंग देम अप. केन्ना केन्ना रडटाली जेजू कहली म्हाका भुरगीं धाडलें. जेजू गारगां. आणि होरे म्हळ्यार सिस्टर इवन टीचिंग इजी न्हय, थिंगाय जाय ते पेशन्स जाय. बट देव न्हू म्हाका patient, because I was also giving tuition at the time when I was studying from 8th standard. I used to give tuitions also and I used to school also. But सेम if हियर you need सिस्टर. law, होय. hoy, 8th आसताना ट्युशन दितालें भुरग्यांक. हांवूय इस्कॉल शिकतालें आनी ट्युशनाय दितालें. You need lot of patience with the children. आनी जेजू न्हू कितू बरो तूं आमकां न्हू डे म्हाका एशें कोन्न जातालें स्टार्ट केलें तेन्ना जुनान दिसतालें सारकें ओवरवेलमींग कितको जातालें लायक 20 घेयल होरी बट गडबड सो. बट एक दीस तो म्हाका शिकोयतालो लायक तेगे जाणवाय आहलो एश म्हजेर. म्हाका दिसतालें की लायक आय कुड टेल आज एश ती रॉंग केलें फाल तेश कोर, लायक आयडियाज तो दी लायक एक दीस. सो गॉड इज लायक एवरी हेल्प आमकां जाय तो आदार तो दिता. या पवित्र आत्मा आमकां आदार दिताच खंयच्याय कामां नांव तो आमकां आमगे कामां आदार दिता. बट वॉट आमी कित कोत्ताय तेगे राजा ब्रदर सदां हिंचाता वॉट आर वी डुईंग तेगे किंगडमा लागोन आमी कित कोत्ताय, आमी फॉल दिताय तेगे एक लागोन आमी आमचें पळयताय. सो म्हाका आसलोलें हिंग म्हगे जॉब इनकम तरी मेळटलें, बट वॉट वील आय डू थ्रू दीस, हाव कॅन आय यूज दीस फॉर गॉड्स ग्लोरी. हें कित कोन्न म्हज्यान हें करूं जाता, कित करूं जाता.
So yeah, Jesu Arga, praise God. Praise दुसरी God. कसली आतां वर्ड ऑफ गॉडान आसन ओके आमी आतां वर्ड ऑफ गॉड आसन पयलीं नासली Lastly, तितून yes. नासली मागीर धीमे धीमे आमी वर्ड ऑफ गॉड आमकांय स्ट्रेंथ मेवता आमी तांकां कितें शिकोवंक जाय तें आमकां डायरेक्ट करता कितें Yes. फिलींग Praise Yes. God. Okay. आनी कोणा कितें हा शेअर करपाकू? आयज कोण ना आमी हाय न्हू आमी आंत कित कोरया ब्रदर बा कित शिकोयता तेच लायनीचेर आमी कोरया. निमाणो काळ आसा निमाणो काळ बोगलेर पावला लागीं पावला तो म्हूट न्हू तेगे तेगे शिकोवणेच हेंच आसता मेसेज आसा ती लायक निमाणो काळ ही तेंच येना. शिकोवप आमकां तितलें एक्सपिरियन्स मेवलें पळय देवाचें उतर Yeah. तुजें एग्जाम्पल Yeah. Praise. जोलीन वय कसलें आमकां कितलें मेवलें न्हू शिकपाक होली स्पिरिटान गायड केलें हांव म्हणटालें God. म्हजें Thank कांय you, Jesus. टेस्टमनी ना पूण पळय कशी टेस्टमनी पळय स्वता Jesu Karga. Yeah. आमनो एक बरें शेअरिंग जाल्लें लास्ट संडे लायक ब्रदरान केल्लें आनी तें बरें दिसलें लायक इट्स एक्चुली हें शेअरिंग न्हू जें आमगेलो ब्रदर इंग विन्संट आमक सांगत आसोता की आमी निमाणो काळ पावला आमी वी हॅव टू बक अप नाव लायक सुसेगाद Yeah. रावंक जायना सो No. तेंच या ओतम्यान कुडीन मोनान बॅकअप म्हणल्यार सोथ दुसऱ्या दिवपा तें पयलीं उतर जावपा जाय दुसऱ्या दिवोन वोसोन सांगोंक येस कित्याक जायते जाणां लोकां उतरां ओडोंक ना येस आनी पयलीं तें तो मोठे भाशेन आमगेल्या जिवितांत तें मास जालां लायक तें लायक हय आनी ते दोन तीन लोक चड तें कन्विन्स जातली न्हू येवपाकू जेजूगे राज्यांतू सो एक्झॅक्टली या सो पयलें आमगे जिवीत निटायेर हाडपाचें आनी तेकाय लागोन टायम ना टायम इज अप ब्रदर मोठे भाशेन खरेंच लायक इन अ वे इट्स लायक एन अलार्म फॉर अस या सुसेगाद आहाय कुरपा घेन देवा गेली बट कित कोत्ताय आमी ती कुरपा घेन सो हेजेर कितें उलोवया आमी आनी आमी हेजे या लायक लूक 13 या ओके आनी सगळीं शेअर कोरया कितेंय ओके होली स्पिरिट prompts us to share उलोवया सो आतां हितू हे अंजिरा झाडाची ती वोपार जेजू ना ती वोपार आहा ती हिंगा निरफोड अंजिराच्या झाडाची वोपार ओके आनी ही आहा 6 वर्सेस आहाय 6 to 9 नायन ओय तेच्या पयलें लायक कितें जेजू हिंगा उलोयताय लायक जेजू उलोयता आपल्यागे थोड्या गालिलेकारान मारून पिलातान तांचे आनी सिस्टर वाचिता जोनिना सॉरी थोड्या गालेलकारांक मारून पिलातान ताचे ताय ते बेटोयलोले त्या बोलयांचें रोगोत एक केलें ते विशीं थंय आसलोल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोर्तिपाल दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरां गालेलकारां परोस हे गालिलकायेचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात सिलोमाचो गोपूर पडलो तेन्ना जी अंतरार जाणें मरून गेलीं ती जेरुसल्यांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परोस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात सकयल वचपाचें वय नाव मेन इम्पॉर्टंट लायन हिंग जेजू कित सांगता हांव तुमकां जिवीत बदलो सांगतां या रिपेंट येस तशें न्हय पूण रिपेंट तुमी जिवीत बदल मोन लिना जाशात जाल्यार तुमचें तशेंच तुमी तशेंच मरतल्यात मरतल्यात आनी पयलीं कितें उलयताय ते मनीस ते सांगताय तेका तें कॅश घोडलें तें हय पिलातान तें कोणा मारलें
आनी तो सिलोमाचो गोपूर पडलो तितूय लोक मेले हे सगळें हय तेणी पातकूं केल्ली काय म्हणजे लोकांगे जजमेंट एस चालू आहा लायक ते तेणी हय पातकूं केल्ली म्हूण जालें काय तें दुसऱ्यांगे एस चोयताय ते तो कित्याक तेगे जिवितांत ते सगळे मेल ते तेंकडे ती तेंगे पातकां हें काय फारीक करून पळय अशें तेशें तेंगे दुसऱ्यांगे चोयताय अशें बट जेजू कित सांगता की तें सगळें सोडून उडोय हांव तुमकां सांगता डोंट वरी की तुम तें चिंतू वचनाकाय कोण कित्या लागोन मेलो कोणागे पातकूं उडल्या न्ही पयलीं तुमी तुमगेलें जिवीत आतां वेळ आहा वो वेळ पावला तुमगे जिवीत मन सुदारपाक बोदल्यात आनी बोदली ना जशेंच जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात तुमच्या जिवितांत तशें घडों जात म्हणटो पूण हय रिपेंट या नवसोरणी करात म्हणटो या आनी रिपेंट म्हळ्यार फकत म्हणजे आमी आमगे पातकूं वळखून घेवप न्हय पूण वाट बदलोवपाची आनी वाट बदलून ती देवान जी विंचून काडल्या ते वाटेचेर चलपाची आनी हें कारुकांतली पळोवन भायर सरून उजवाडान भितर सरूंक ताच्या सर उतराक पिंजूंक ताची येस उतराची ओळख घेवंक ताचें आमी उतर जाणून सांग हय डार्कनेसांनी भायर सरोंक जाय आनी हय देवाची वाट आमी उजवाडाची वाट दवरता हय हय आनी ब्रदर कितको म्हणटा की आमी कुडीन ओतम्यान मनान आमी आतां पवित्र जावपाक गरजेचें हय जेजूगे दुसरे येण्याचे पयलें आमी तो येता तयारी जाणा तेका आमी हे भाशेन मेळ्ळो जाय म्हूण आनीक हय दिसान दीस आम पडटा येस बट आमगे प्रोग्रेसू एक एक पाट म्हाका पवित्र आत्मा सांगता की आत तुगे फास्ट जावपा जाय म्हूण तें प्रोग्रेस स्लो तें चिंत घेवन तुज्यान सांगो जायना मो हांव पडटा कित कोरया सयतान येयलो तो कोत्ता तेजे ब्लेम गेम जे भाशेन आदाम आनी एवेगे टायमा कित जाल्लें तेन आदामान एवेचेर गायलें एवेन तेजेर गायलें तेणें म्हाका दिल म्हूण एकमेकाचेर गायलें ते भाशेन हांवूय केन्ना तेशें जाता लायक जायत पाट म्हाका मागीर म्हाका चिंतोप येता की वय हांवूय तेंच कोत्ता तेशें की नो तो सयतान येयलो न्हू तेणें केलें न्हू तेंच घेवन बसलें आमी लायक तेंच डेली डेली तेच मिस्टेक्स जाता एश्यो सो केन्ना कित्याक लायक दिश्टी पडटा तेचेर आमी चड मन दिता या दिश्टी पडोना तेचेर आमी फाटीं सरता म्हणजे त्या वखदार आमकां तें बोड येयना पूण जेन्ना आमी तेच्याच आसण्यांत आसा जाल्यार तो आमकां पवित्र आत्मा उगडास करून दिता पूण आमगे कितें दिश्टी पडटा तेचेर आमी चड हें घेताय आमी अटेंशन आनी आमकां कितें दिसता की तो सांगता आमकां तो म्हाकाय सांगता आगो हे तुका एश कोन्न नाका बट आमकां कितें दिसता की म्हको सोल्युशन आहा तें आतां फ्लॅशान कुडीन वयता हांव म्हगे हय फ्लॅश कुडीन सांगता ना एश कर सो हांव कितें कोता कुडीन वयता तें आत्म्याक कितें सांगता पवित्र आत्मा कितें सांगता ते वाटेन वचना हांव आवाज आयको येता येना म्हणूय बट हांव चूज कितें कोता म्हगे वाट बरी चड म्हाका दिसता थँक की यू म्हको टिचर बेटर सोल्युशन आहा म्हूण तेच जाता हय सो हय आतां ही वोपार आमचो या निरफळ अंजिराच्या झाडाची वोपार आनी आमी सगळीं शेअर करया आमकां कितें दिसत तें हितून सिस्टर वाचिता सिस्टर जोनिना हय आनी ताणें ही वोपार सांगली कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें पळय आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना म्हणटच तें कातरून उडय बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता पूण ताणें अशी जाप दिली दोनया हें आनी एकूय वरोस तें आसूं दी ताच्या मुडाक आल्लें काडून ताका हांव सारें घालतां घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर खातर आमेन जेजू आमेन करगा आमेन आतां न्हू आमी एक अंजिरा झाडा पिक्चर चोया हें जें सांगिलां की हें कोण एकल्यान खूंय रोयलो हें झाडू कोण एकल्यान आपल्या मोळ्यांत दाकाच्या मोळ्यांत मोळ्यांत म्हणजे ग्रेप वायन जी आसता हय वायनरी थिंग थिंग रोयलोलें झाड हें हय अंजिराचें ही सगळीं अंजिरा झाडां आसोनाय बट हिंगा ग्रेप वायन दाका मोळा मोदें तेणें अंजिरा झाड रोयल्लें सो हय हे मोळ भाशेन तें दिसता हय चोयल जाल्यार आमी हे भाशेन तें अंजिरा झाड चोय हिंग मोदें आहा
आनी तें आतां कवर जालां सगळीं दाका मोळ तेजेरय चोडलें तेगे ओन फ्रूट ना त्या झाडाचें फ्रूट दीस पडना इट्स बॅरेन बट ही सगळीं ग्रो जालें तेजेर कळना हें दाकांच दाक वयर हाटे ग्रो झाडां जालें या बट ताका द वाली त्यो दाकाची वाली त्यो वाल्यो सिस्टर येस येस बट तें झाड आपल्यागे फोड दिवपा जाय तीं दिना जी ना फीग दिवपा जाय अंजीर दिवपा जाय तें दिना हिंग चोयल्यार आमी आनी तें आहा हुंय हितून लायक डिफरंट एनवायरमेंटा आहा तें एक विनयार्डा आहा तें ओके हें आमी उगडास दवरया सो आनी पोतून इंतिया आनी थिंग कितें कोण एकल्यान तें रोयलोलें अंजिराचें झाड दाका मोळ्यांत आनीक 3 वर्सां जालीं तो फळ सोदूं येता त्या सोदू झाडांत येता अंजिरा झाड म्हणजे तें फळ येवपाकू जायें तें एक फळ दिवपा झाड फळ हय येवपाकू जायें आनी अंजिरा झाडां म्हुटाय तें वाडोल म्हुटरी 2 या 3 वर्सां भितर मॅक्झिमम तें झाड फळ दिताच पोट दिता ओय जनरली म्हळ्यार इंकीत तो सांगोत आतां तो तें कोण हे गार्डनाच कोण वसयतेल्याक तो कित म्हुटा तेका तो वावर सांगोता कोत्तोल्याक की वावर कोत्तोल्याक ओय वावर करतल्याक ते गार्डना ते मोळ्या चोयतले ते कित सांगत तो की हांव 3 वर्स जाल म्हुट्टो 3 वर्स पयलीं ह्या झाडान फळ दिवपा जाय आसलेलें बट हांव पोत्तून पोत्तून एवरी इयर येयता हा फळ सोदूंक बट म्हाका फळ मेळोना म्हुट्टो आनीक हेजे मोळ ना दाकांचे मोळू तें जनरली कित म्हुटाय तें एकदम फर्टायल आसोता लायक इट्स व्हेरी फेवरेबल फॉर ती मात बरी आसोता फळ दिवपा एकदम बरी आसोता सो ह्या झाडाकू एक्चुली मात देखून बोर मेळ्ळ्या अंजिरा झाडाक बट तेका जाय तें सोगलें मेळ्ळा बट कितें जाता तोरी देखून तें ग्रो जाय फळ दिना वाडलो आहा बट फळ दिना टायम देखून जायन गेला बट आजून पुसा फळ दिना आनी तो कोण प्लांट केलोलें तें झाडां थिंग लायलोलें तेगे एक्सपेक्टेशन आहा हांय झाड हें लायलोलें फळ दिवपा मू बेश्टें लावंक ना सो हें एक भाशेन आमी हें अंजिरा झाड कोण आमी वय आमगे फॅमिली हुंय जावं आमी प्लांट केलो आहाय देवान आम घायलो आहा ते जाग्यार ती एक वायनरी ती एक मोळ एशें दाकांचें मोळ एशें आनी तींत आमी आहाय केन्नाय आम दिसत हिंग आम कितें हाडून गायलां हें सारक ना हिंग दीस इज नॉट फेवरेबल फॉर मी फॉर माय ग्रोथ हिंग हांव सारक फुगा जाता हिंग मोको जायना म्हाका कितें आमू देवान गायलें आनी एक्चुली संडे न्हू लायक समथींग लिटल जालें अशें लायक मुगे एक मोती आम उतोर सोगलें जाणाय आमी की आमी हें देखून जाणाय आम वी आर प्लांटेड टू ब्लूम हें देखून आम आयकोलां वेर एवर वी आर प्लांटेड देर टू ब्लूम इट्स नॉट अ मिस्टेक म्हूण हें सोगलें आम जाणाय बट कितें जालें ते दीस म्हाका संडे कित्याक लागून हांवें चिंतिल्लें की एशें आसलें जाल्यार बरें जाता आसलेलें एशें कोन्न कितें आहा हें सिच्युएशन एशें कोन्न मुगे मोती जालें आनी थोड्या वक्तान तोच टायम येयलो की संडे तें सेशन आसोता तेक जॉईन जावपा जालें सून आफ्टर दीस वॉट एवर आय वॉज लायक गोईंग थ्रू की एशें एशें आसो नाका आसलें एशें आसलें जाल्यार बरें जाता आसलो म्हूण वाय इज द सिच्युएशन लायक दीस म्हूण हें क्वेश्चन आहलें बट हांवें म्हळें चल आतां टायम जालो सेशनाचो जॉईन जावया आनी हांवें म्हळें आय बिलीव्ड की हें सेशन जाता म्हळ्यार हें सगलें लायक मुगे तकल्यांक कितें जाता भाजी पालो चलता तो देखून नाच जातलो आय विल बी क्लेन्स द वर्ड वील क्लेन्स मी वन्स आय गेट आउट ऑफ दॅट सेशन आनी तेंच जालें आनी कितें म्हाका कितें आयको मेळटा तें पवित्र आत्मा कितें उलोयलो हेंच टिचींग हेजेरूय आहलोलें अंजिरा झाडाचेर निरफळ की तुक जें गायलो आहा जे मोळ्यान तुक गायलो आहा तुक गोडे दिसत हिंग म्हाका कित्याक गायलां हो जागो हांव हिंग आसो नाका आहलें बट देर इज अ पर्पज आनी देवान आम बेश्टें सोडलो ना थिंग कोण आहा जेजू आहा आमचे बरें पवित्र आत्मो आहा आमचे बारार आनी चो हिंगाय काय बरें तो मनीस सोदूं येता आनी तो कोणाको उलोयता मोळो वस्तोल्या कोडे तो वावर कोत्तो गार्डनराको उलोयता म्हणजे ते जाग्याक ते वायनरी ते मोळ्याक बेश्टें सोडलो ना थिंग एक केअरटेकरूय आहा आमकांय बेश्टें सोडलो ना देवान आमकां रोचिलें आनी बेश्टें होय आमचेरूय तेणें आमगे हेजेर सोडूं ना आमकां बट तो आहा आमचे बरें जेदोन तो वयतालो बापा बरें जेदोन तो खुर्सार वचपा आहलो तेदोन देखून तेणें कितें म्हळें हांव तुमकां सोडपा ना हांव वयतां आनी तुमकां हांव पवित्र आत्मा धाडटलो पाठयतालो येस सो तेणें आमकां 1 मिनीट
तो आमकां सांडिना हिब्रूज 3:5 न्हू ते ही नेवर लिव्स नॉर forsakes us. कितें सिस्टर घालया ते Hebrews. कितें 3:5 ओके बट तें स्क्रिप्चर आम जाणाय न्हू ही नेवर लिव्स नॉर forsake us. तो आमकां केन्ना कोंकणी हातूं जाणा आसता सिस्टर जोनिना ही नेवर हय लिव्स नॉर forsakes us. हय हिब्रूज हांव तुमकां केन्ना सांडचो ना सोडचो ना. येस सो हेय Hebrews म्हळ्यात 13, yeah. आनी तो गार्डनर आहा कॉन्स्टंट केअर दिवपा आहा सो आमकांय जेजू आहा आमचे बरे पवित्र आत्मो आहा 24 hours तो आमचे भितर आहा 24/7 आमकां जाय तो आदार दिवपाक ती फळ दिवपाक बट Heb- कित जाता Hebrews 13:5. 13:5 ओके तुमच्या जिवितान ग्रेसकायेची आशा धरू नाकात आणि तुमचे कोड्यान आसा तितल्यानूच दादोशी जायात कित्याक कूद देवान अशें सांगलां हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. Praise Yes. Jesus. तर जायत पाट आमकां दिसता की हे जाग्यार आम घायलां म्हळ्यार हांव एकटें आहा लायक हें कित कोन्न लायक जातोलें मोकोडे लायक हें सिच्युएशन एवरीथींग इज मीज अगेन्स्ट वयत म्हूण बट जेजू कित म्हणटा हांव थिंगाय आहा तुजे बारबर तूं उज्यान गेल जाल्यार देखून हांव तुजे बारा आहा तूं उदकांतल्यान डीप वॉटर्सां वयत थिंगाय हांव तुजे बारा आहा तो सगळे बाटे आहा तेगे कृपा आहा आमकोडे हय His grace is with us. So Grace. तेच भाशेन इंत आम चोयताय की जेन्ना तो सांगता तो हे ओनर हे जो मोळ्याचो ओनर सांगत तेका की कातरून उडोवया कित्याक 3 वर्स जालीं हांव येता आनी म्हाका फळ मेळनाय म्हूण मागीर तो कित म्हणटा 1 minute कातरिनाका आसुंदी तो म्हणटा असो दिल ताका होय दोनया आनी आयल्यान काडून ताका सारें घालता. होय ते एथ वाच सिस्टर एथ सॉरी 1 minute पूण सॉरी ताणें अशी जाप दिली तोनिया हे आनीक वरोस तें आसूं दी ताच्या मुडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालतां. काय बरो आमगे देव आनी तो सांगता की आनीकूय एक वरोस दी आनी तें स्क्रिप्चर आहा की तो ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पेशंट विथ अस जेजू आमगेलो ही इज आ गॉड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पेशंट लायक ती फळ आमी केदां दिवपा जाय आहलीं आतां हांव उतरां आहल्यार म्हाका जालीं की तुगोडे लायक ही सेशन्स आयकोतां 5 वर्स जालीं लायक कितू फळ दिता हांव फळ दितां ओर हांव मिगलें घुस्पोन आहा मिगलें घेन आहा सो आनी वेळ ना लायक तो गार्डनर सांगता आनी हेंच लायक ब्रदराचो हें टिचींग एक्चुली व्हेरी हें ही ओपार आहा ती सारक ब्रदर कितें सांगत तेंच आमको वेळ ना कित्याक तो गार्डनर येवन तो ओनर येवन सांगत हिंगा की 3 वर्स हांव येता फोंडा आमदीन मेळनाय केदोण इट्स टायम टू कट लायक चॉप करपा त्या झाडाक म्हळ्यार जेजू तोरी देखून आमगे काय बरो तो अजून पसून आमचे पासत हें करता चान्स वेळ दिता आमकां दिता जिवंक. वेळ हय दिता आमकां यो वेळ म्हणोन. दिता येस आनी टायम इज यो. शॉर्ट केदोन हय तें वी डोंट नो केदोन तें लायक ब्रदर सांगत ते भाशेन लायक तेका दुसरें येणें द सेकंड कमींग केदोन तें आमी कोणू नोकोय सो वी हॅव टू बी रेडी वी हॅव टू तयारीन रिपेंट आसूंक जाय. तयारी येस आनी फळ दिताय फळ दिवपा स्टार्ट जाला बिकॉज जेजू आजून पसून आमकां चान्स दिता आनी तो कित म्हणटा बेश्टें भायर हांव हें सरात. कोशना हय तो म्हणटा जेजूच ताच्या मुडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालतां सारें घालता. होय घोडये ताका फळ जायत म्हणजे तो ही डजंट आमगे देव आमचेर गिव अप कोन्ना तो आमकां हें कोन्ना म्हणजे मोटीन बोलता न्हू मोटीन होय बोलता जायते तेको आमगे एक्सपेक्टेशन्स आहाय आमको सोन देवा कोडे एनकरेज कोत्ता आनी तो जाणा तेचो हितू कॉन्फिडन्स आहा की हांव कोत्ता आनी मागीर आनी चोय हेजेर कोट्टा की जेजू हांव कोणू कोरूं दी चगलो हांव कोत्तोलो बट हय बिगले तो मुखार सायडीचो सोदता. एफर्ट या पयस आत्मो मुखार सोदता. आमचें हें बोड दिना तो तुजी बोडान तूं कांय कोन्नाका हांव आहा तुमच्या सांगाताक हांव होय कोत्ता. या तो आमकां हमटा यू स्टँड स्टील तूं थिंगात राव हय हांव कोत्ता वय हय हांव येस कोत्ता. वय तेका काय जायें जेजूक आपणान केलोलें कित्याक आमी बापाक मोहिमा दिवचे खातीर कित्याक जेजू जायें बापा मोहिमा दिलेली आमी जॉन 14:14 म्हणटा न्हू तो तुमी म्हज्या नांवान कितें मागशी जाल्यार हांव कोत्तोलो कित्याक बापाक मोहिमा मेळचे खातीर. थँक्यू जेजू जीजस. बरो येस इवन पिटरेचे मदर इन लॉक फिवर आहलो तो देवान थिंगा गेल्या उपरांत तेच्या घरा गेल्या उपरांत तिच्या हात दोन फिवर गेलो न्हू होय पिटराक बरें लागोंक ना पिटर म्हणटालो
हांवूय हा देवाचे उतर हांव म्हजे मदर इन लॉ हील करता पूण Yes. देवान केलें बिकॉज ही इज सगळ्यान व्हड थॉट. हय Praise God. Yes. प्रेज आनी गॉड तोय कोत्तोलो जाल्यार देखून तें कोणाच नांवान जाता आसलें जेजूच्याच नांवान न्हू जेजूच्याच तेगे पदवी नांवान तेगे ओन पदवी नासता आहलो ती बट इट वूड पळय बी पूण थ्रू तेक केन्नाय उजार आमी कोत्ता आमी आहलोलो दी समजोना जेजू न्हू येस थंयसर केन्नाय आमी समजोना जेजू ते. येस प्रेज गॉड सो हिंग हिंग मुगे अटेंशन वयता हे 8वे वडीचेर की जेजू काय बोर सांगता की हांव कोत्तोलो बट हय आमगेय सायडीन सो एफर्ट जायो पवित्र आत्मा आमको उलोयत आहा म्हाका उलोयत आहा जायत पाट म्हाका कन्विक्शन जाता तेगे आवाज आयकोता म्हळ्यार एट दी एंड ऑफ इट हांव कितें कोत्ता हांव बोलतें मिगलें कोत्ता आनी स्पेशली हांव कितें हांव मिगलें फसोना आहा एशें मिगलें धाकटे धाकटे बारीकश्यो हें घेन ब्रदर कितें को सांगता आमी कितें मेळ्ळां मिगे पर्सनल जिवितां म्हाका कितें मेळ्ळां ओ म्हाका जॉब मेळ्ळां म्हाका हें मेळ्ळां तेंच घेन आहा बट तेजे मुखार हांव पावलां तेगे राज्या पासत फळ दिवपाक तेगे ताचे राज्या राजा पासत आमी कितें करूंक फुडें सरल्याय तेजी वावुरल्यान मागीर वावुरल्यान करूंक येस तेजे उतर दुसऱ्याक दिवंक भायर सरूंक आमच्या घरांतली आनी गांवां मदें दुसऱ्या मदें आमी कशीं देवाच्या उतरांतल्यान चलतलीं आनी तें खरें जाणा म्हळ्यार जाय हें आमगे मोनाची नवसोरणी होरें जाल्या कित्याक जेदो आमगे मोना नवसोरणी होरे भाशेन जाता न्हू 100% तेदो आमकां सारकें मानवतोलें देवागे उतर कितें सांगत तें आनी आमी तेंच करूंक पावतलीं बट आमगे तोरी देखून म्हाका दिसता मिगेलें इट्स लायक लिटल मातशें आलता दोलता लायक ओके तेदो टायम बिंगा लागोन जाता कन्विन्स बट जेदोन तो वेळ येता तेदो कितें जाता कितें कोत्ता हांव लायक येस एम आय शोईंग द फ्रुट्स दाखयता हांव फळ दिता फळ दीस पडटाय मिगे जिवितांतून दुसऱ्याकू आनी इट्स हाय टायम आनी कितू न्हू हिंगा तो मनीस कातोरपा सोदिता तें झाड दीस इज लायक ऑलमोस्ट लायक सेकेंड कमींग लायक बट आमकां आनी एक चान्स मेळ्ळो आहा आतां इतू टायम सान 3 वर्स मेळ्ळे ते झाडा चान्स सो आमकां जायत चान्स मेळ्ळा आतां आमकां देवागे उतर ओळखोन ते म्हणटाय न्हू उतरां ओळोवंक आहा तें चोड हें आहा जेक ऑलरेडी ब्रदरान जायत पडे स्क्रिप्चर शेअर करतो की जेक उतरां ओळोवंक मेळ्ळ्या ती आम चोड अकाउंटेबल आय थिंक जुवांवा आहा तें उतर आम चोड अकाउंटेबल ते उतराक आयकिलें कित केलें तें उतराचें सो तें कन्विक्शन जाता की म्हगे लायफान तें उतर हांव आयकोत तें कितू फ्लॅश जावपा पावलां आनी फ्लॅश जात ते दोणा ऑब्वियसली फोड दीस पडलीं आनी ती फोड चोय न्हू ती दुसऱ्या मेळटलीं लायक दुसरीं पावतलीं जिवितांत आनी जायत पाट आमी कितें म्हणटाय फळ कितको येतलीं आमगे जिवितांतून कितू विड्स आहाय विड्स म्हळ्यार नाकतीं मनशां आहाय कितें करपाचें तींच आमक चोकअप कोन्न दवरताय कितको जातोलें फळ कितको आनी येतलीं सोगलें हें ती साक कोत्ताय म्हूण लायक आहा तें न्युट्रिशन आमक बेजार कोत्ताय हें कोत्ताय तेश दिसता बट लायक हे दिसा हांव हेगे वाचतालें जोझफ जाकोबागे चेडो आसत तो जोझफ तेगे जिवीत होरें म्हळ्यार सारक तो एक हें सादो अंजिरा झाड एशें लायक एक विनयार्डा एक बोलते जाग्यार तो पावता तेगे भाव तेजे कुन्नाटकाय कोत्ताय बिकॉज हय बिकॉज तेंगे पायक ते जाकोबा तेजी जायत आपुरबाय आसोता बट हे भाव कितें जाताय जायत हें जाताय तेजे अगेन्स्ट वयताय आनी अगेन्स्ट वयताय मागीर तेका इंकून दिताय ते इंकील म्हुटरी मागीर तो कितें जाता तो एक स्लेवस दुसरे इंत वयता मागीर तो पोर्टिफरागे बायल तेका हें कोत्ता थिंग देखून तो तान्या पडोंक शकतालो बट कितें जाता जोझफ जुसे आसा तो एकदम टील दी एंड तो देवा विश्वासी रावता आनी कितें हय जाता जायते वर्स तेगे वयताय कोण म्हणटा आहलो तेगे जिविता चोयल्यारी भावान तेका मारपा देखून चिंतलोलें एक येवजण केलोली बट मागीर एकलो सांगता आसून तेका माच न्हय आमी तेका आमी इंकून निवडुया मागीर तेका इंकताय बोल आपल्यागे निघताय गांव सोडून तो दुसरे कोडेन पावता थिंग देखून तेका तो जेलींक घालताय तेका तेजे बोगलांट घालून तेगे बायल पोर्तिफरागे बायल तेजे बोगलांट घालता कितू कितू तेगे जिवितां जालें बट कितें जालें त्या टायमार फळ दिसोनाय बट कितें जालें एट दी एंड तो विश्वासी रावलो तो जेजू देवा तो विश्वासी रावलो टील दी एंड तेणें भावार्थ सोडूं ना सोगलें सोशिल्लें खालतिकायेन रावलो आनी देवागे जाणवाय दिसती पडटा तेज थ्रू तो सपना तें गेली किंग फारो कोंकणी फारो
हय तेगे ती स्वप्न आहा तो इंटरप्रेट करता तेगे स्वप्न कितें ती देवागे येणे तीन देखून तो कितें करता देवा महिमा दिता हांव मिगे जाणवायेन न्हय पूण देवागे देव तो अशें करून कितें आसता तो देवा सदां आपल्यागे जिविता महिमा दिता खंयचेय सिच्युएशन जावं सो तेच भाशेन आनी मागीर कितें जाता फळ दिसती पडटाय तेगे जिवितान देव तेका उबारता बट हें सगळें कित्याक घडोवन पावलें कित्याक तो देवा चिटकोन रावलो तेगे बॅड टायम विश्वासी जातोय रावलो अशी येस तो विश्वासी रावलो देव विश्वासी आहलोच बट तोय विश्वासी रावलो तेणें देवा बारा तो चलोलो सो तेच भाशेन जोसफागे म्हाका वाचीत तेदों बरें जायत दिसतालें की तेगे जिवितान कितू जालें आसतलें बट आनी तो आमचे भाशेनी आहलोलो तो अशें पूण करून तो देव एसो सांगलो मनशा मदेंतल्यान चलनाहलोलो तो मनशागे हेंच घेयनाहलोलो पूण रोखो तेगे नदर आनी तेजें मन काळी जेजू देवाचेर आसलें येस आनी मागीर कितें जाता जे भावान तेका इंकलोलें तेच भावान तो मागीर कितें कोता तेंचे हय दोळ्या दाखयता तेंचे जेवण जेन्ना तेंक दाखोवन फॅमीन हय येता तेंक जेवण कोता दिता तो आनी बोर भाशेन तेंगे परामूस कोत्ता काय बरें लायक यू नो एग्जाम्पल केन्नाय हांव म्हणटा की कितको जालो तेको हें सगलें ते भावां बोक्षिता तेंक तो फूल होल हार्टेडली एक्सेप्ट कोत्ता हें काय बरें आनीक सो दीस इज वॉट एसो ही फळां आमगे जिवितान दीस पडों जाय आनी देव म्हणटा हांव सारे घातां हांव तुमगे कृपा आहाच माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू जायत पाट म्हणटा हें प्रॉब्लेम मिगे जिवितान तूं काण उडय पावलान कितें म्हणलें जेदोन तो कांटो सिस्टर तें स्क्रिप्चर आमी घालया पावलू म्हणटा न्हू हो कांटो काण उडोय तें स्क्रिप्चर जाणटो हांव विसरोलें लायक कोरिंथियन्स काय म्हणटा तें कांटो तें पावलुगे काय म्हणून तें तो वय 3 पाटी हांवें मागणें केलें म्हणटा न्हू तो हो कांटो काडून उडोवपाक हांव सर्च करतां मागीर जेजू म्हणटा मिगे कुरपाच पुरो म्हूण Grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you सो 1 is कोरिंथियन्स 12:9 ओके बरें सिस्टर नॅटीन सांगिल्लें 1 कोरिंथियन्स 12:9 तेच आत्म्या उदेशी देव कोणाक तीर गोठ बावाट दिता आनी कोणाक तेच आत्म्या वरवीं पिडेवंताक बोरी करचो वरगूण 1 तो म्हणे 1 Corinthians 12:9 is what I said. 12:9 ओके बरें वाचया हें 2 Corinthians it is. 2 कोरिंथियन्स 2 Yeah, not कोरिंथियन्स 1. 12 9. पूण सोम्यान म्हाका अशें सांगलें म्हजी मोजत पुरो तुका कित्याक अशोकतायेंत मोचें बोड सोपूर्णायेन पडजोळटा देखून क्रिस्ताचें बोड मोचें सवें वचचे खातीर वोडे कोशेन म्हज्या अशोकतायेची वडवीक करतलो Praise Jesus. आतां हें Yes, कोंकणी कितें Second दिलां Corinthians सांगलें कोंकणी सॉरी सिस्टर 2 Corinthians 2 2 Corinthians कोरिंथियन्स 12:9. 12:9 आतां इंक कितें आहा हिंग सांगलो आहा न्हू की पावलूक गोडे कित तरी गोडे पिडा येयलो आसतली वी आर नॉट व्हेरी क्लियर बट ते कितें एक पिडा येयल्ली मागीर तो कितें म्हणटा तेणें ह्या विशीं ह्या संसोनांतलो म्हाका निवार कितें संसोनांतलो तेजें कितें हय येयलो तें म्हाका निवार म्हूण 3 पावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्या लागीं मागलें पूण सोम्यान म्हाका अशें म्हणलें म्हजी मजत पुरो तुका माय ग्रेस इज इंग्लिशान आहा माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू सो हय आमकां वेर एवर वी आर आमकां दिसत आसतलें की हिंग आनी म्हाका कितें वाय एम आय प्लांटेड हियर वी आर प्लांटेड देर टू ब्लूम आनी देव म्हणटा माय ग्रेस इज सफिशियंट तें जावन आसा आमगे सारें तें जावन आसा आमगे नरिशमेंट अशें एक भाशेन सो तो आमकां कृपा दीत आहा आमी कितें कोत्ताय तेगे कृपा घेवन हाव वी टेकींग इट फॉर ग्रांटेड आम तेगे कृपेच हें कोत्ताय तेका ग्रांटेड वर्ड कोंकणी कितें सो या तेगे कृपा आमी मेळून वेस्ट दिताय या आमी वेस्ट वोसोन दिवपा जायना बेश्टी इबाडोंक आमी जायना शकना तेगे कृपा जी तो दीत आहा आमकां
आणि प्रेज गॉड आणि एक स्क्रिप्चर आहा की आय थिंक इट्स फिलिप फिलिपकार 2:12 आणि 13 इन पावलो कित म्हणटा फिलिप तेन्ना तुम्ही माझ्या उतराखाली देत भाशेन हांव पयस तुमची पूर्ण सुटका मेळची I can do all things through Christ. नो No, that is Philippians 4:13. Oh, आय थिंक ते एक स्क्रिप्चर कितें तुम्ही आपल्यागे वी हॅव टू वर्क आउट आवर सॅल्वेशन जेसून आमकां आमकां साल्वसांव मेळला बट वी हॅव टू कंटिन्युअसली I don't know, Sister Natty, I'm going to read the scripture. She might be able to help. तो पावलो म्हणटा आमी ओबिडियन्सान आमी देवाक तेगे उतरां पाळो दिन ती फळ दिन आमी दाखोवपा जाय की खरेंच आमी ती साल्वार जालो पोरजा म्हूण देवा गेली तेणें साल्वार केलोली तेणें साल्वार केलें आम तेगे हें मेळ्ळें आम रिडीम जालें बट आफ्टर दॅट वॉट लायक वॉट इज द प्रूफ कितें आहा आम साल्वार जालें म्हूण सो आमी आमगेलें साल्वसांव वी हॅव टू वर्क आउट लायक इट्स अ प्रोसेस लायक करीत वचों जायें आनीक फळ दिसती पडों जाय की ओय बाबा खरें जिवितान जेजून तेगे जिवितान कित केलां आनी तेच शेणें दुसरी येवपा जायी आनी जायत पाट एशें कोन्नी जाता की फळ कित्या दिवच्या पावनाय आमी कित्याक आमी संवसार हितून ते विड्स म्हणटालीं आमी आतां विड्सांचें उलयतालीं एके भाशेन कितें जाता आमगे हें आहा की संवसारी हेंचेर संवसार हित आम चोड गोल आहाय सो देव कितें सांगोता थिंग आमगे चोत्र येना आम सारकी हें आहाय लॉस्ट इन द वर्ल्डली थिंग्स आनीक आम चोड मागीर उतर आयकील जाल्यार देखून पाळो कोणा दिताय तो संवसाराचो द रुलर ऑफ दीस किंगडम दीस वर्ल्ड कोण तो सैतान आम एट दी एंड खुशी कोणागे करूंक पावताय ते गेली बिकॉज आमी चड ते रोमन्स 12:12 न्हू तें स्क्रिप्चर घालया रोमकार बरवोसो 2:12 त्या रोमन्स 2:12 ओ 12:12 सिस्टर 12:2 सॉरी रोमन्स 12 हे आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे या तुम्ही चलू फळां नाकात दिवपा जायी जरी तर आमी फळां दिवपा आशेताय आनी आमकां डिझायर आहा आमकां हें आहा फळ दिवपाचें एक हुस्को आहा जाल्यार तें तो हें सांगता या वाच सिस्टर प्लीज do not be conformed to this world, no? येस येस ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोसोरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकीच नवी जावं दी अशें कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी वडकूंक पावतल्यात होय आनी मनाची नोसोरणी करून आमी त्याच उतराचेर आमी चिटकून रावून तो आनी कितें मनाची सांगता तें नुसरणी दर एक पावटी जात आमगेली लायक आर वी डुईंग लायक जात गेली मनाची नवसरणी आनी मनाची नवसरणी जालो जाल्यार गेली एवरी टायम हांव सिच्युएशन ओवरकम कोता आसलोलें बट आय थिंक आनी मनाची नवसरणी जाच्या कितें दीस आनी रात तें समृद्धीचें पुस्तक आमगे वोंटांचेर हाडूंक आसप जाय गरजेचें या कन्फेस करूंक जाय येस उलोवंक आजी जाय म्हाका एक सिच्युएशन असो येयलोलें की लायक इफ आय गो बाय सायट दिसतालें की हें कितें चलत कितें जाता अशें बट आय ओपन माय माउथ टू देवागे उत्तर कन्फेस करपा टू मेडिटेट ऑन दॅट म्हगे फोकस ते सिच्युएशनासून देवागे टू वॉक बाय फेथ अँड नॉट बाय सायट या आय चोज टू डू दॅट आनी थोड्या वक्तान तें सिच्युएशन हांव मायसेल्फू हांव शांत जालें तें सिच्युएशन चेंज जालो जाल्यार हांव नोको या बट आय वॉज एट पीस सो देवागे उतर दीस आनी रात तें स्क्रिप्चर जोशुआ 1:8 or 1:9 1:8. 1:8 वान येस या I shall not समृद्धीचें depart. पुस्तक दीस Day आनी and night रात आमच्या वोंटाचेर आसून दी आनीक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी तें कन्फेसूय करीत रावंक बिलिवींग मेडिटेट ऑन दॅट कित्याक जितू आमी तेजेर कन्फेस तेजेर मेडिटेट कोतली त्या उतराचेर चोत्राय दोतली न्हू
तितू आमगे आमची ती नदर जेजूचेर वयता. ओय जेजूचेर उतराचेर नदर म्हणजे जेजूचेर नदर आणि हय जेजूचेर नदर म्हणजे संवसारी वस्तू कितें जाताय थिंग नदर आसपाना ना सो ती आसना. फळांच दितली आमी तोखतात तसली फळां दितली संवसारी वाटेन संवसाराचेर नदर दवर जाल्यार ही घोडये फळां दीत बट ती हुंच फळां आसतली तोखतात तसली संवसारी आसपाना तसली संवसारी आसपाना देवाक केसो जायी तोखतात तसली देवाक फळां तोखता तसलीं फळां जाय. आनी जेजू सांगो थिंगा तो की हांव सारें घालतलो आनी तो म्हणटा न्हू जॉन 15:5 की हांव दाखवेल तुमी म्हजे फांटे म्हाका चिटकून रावात होय खरें लायक डीप काय बरें चिंतल्यार तें दाखवेल तें म्हाका सदां तें 15:5 जॉन वाचिल्ल्या म्हणटरी तें एक इमेजू येता की तो दाखवेल हांव आमी भायर फांटे सरता आमीच सिस्टर हांव भायर उतर सरता हा येस म्हणजे प्रेज ओके ओके सिस्टर सॉरी येस येस सॉरी प्रेज गॉड प्रेज सो गॉड. ते इमेज देखून म्हाका चिंतिली न्हू ते काय बरें दिसता खरेंच लायक आमी ब्रांचीस आनी आम सेपरेट जाले आनी आम हुंय आसतलीं कितें आसतलें फॉरगेट फळां आम तरी लायक वील डाय वी कांट इवन लिव या वील आम सुकोन वयतलीं फळ दिवपा तरी सोड सो मच वी हॅव टू चिटकोन रावप तेका आनी चिटकोन रावप म्हणजे कितें फकत तेगे ताच्या उतर आयकोप उतरान न्हय उतरूच आयकून ते नियाळ करून कन्फेस करून त्या ये उतराचेर आमी बांदून रावूंक येस कित्याक तें आनी उतरूच जावन आसा तोच तेका आमी बांदून रावताय न्हू तो आमकां बांदून रावता चड पूण आमी रावता काय ताका ताचें उतर प्रेज वो गॉड आमी तेज्या उतराकूच आमकोडेन थोडो वेळ आमी दिता मागीर आमी विसोत्ताय ना देवा जाय तेजेच उतोरान आमी बांदलोलीं तेजेच उतर आमी शिकलोलीं चड वेळ दिलोलो ताच्या सांगाताक ताच्या उतराक ताचें आनी उतर घेवन भोंवलोलीं. थँक्यू जीजस. थँक्यू जिजस आनी हे अंजिरा निरफळ अंजिरा झाडाच वोपारीन तूं आमगे एक चोत्राय तेजेर वोसोन जाय की तो म्हणटा म्हणजे 3 पावट ऑलरेडी येयलो पण 3 वर्सां येयलो म्हणजे आमकां हांवें जायत वर्स जालें साल्वार जायन तेजे फाटल्यान कितें कितू चान्स मेळ्ळा आनी सिरियसली घेवपा जाय आमी की आतां आमकां वेळ आहा आनी चोय हे एंडींग हे वोपारीचें ते एंडींग कितें आम कंप्लीट करूं जाता इदर आम फॉल दितलीं ओ ओ दिश्टी ना दिसोलें या सो जेजू म्हणटा तो म्हणटा की हें हांव सारी घालतलो हांव आळें कोत्तोलो बट तेज फाटल्यान कितें तो म्हणटलो फळ गळे येयीत सो कितें तें आमको आहा जबाब फळ आम येतलीं वो येशनाय सो वॉट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट वी आर चुजींग वॉट इज गुड और वॉट इज बॅड उजवाड ओ काळोख आमी चूज करून तें आमच्या हातान आहा. थँक्यू आनी जीजस. ब्रदर म्हणटलो तुमी हें उतर आयकिलां पाळ जाल्यारय तुम फळ घेवन येतलीं तुम टेस्टिमनीज घेवन येतलीं जरी तर तुम पाळा आनी ते टेस्टिमनी म्हळ्यार कितें फळां तें दुसऱ्या मागीर या इट ब्रिंग्स अदर्स इन टू द किंगडम आनी ती टेस्टिमनीज म्हळ्यार कितें ब्रिंगींग अदर्स इन टू द किंगडम तो सांगता या लायक कित केलें तुवें देवागे राज वाडोवपाक हय सो या आनी रियली सिरियस एक हें ती वोपार इज लायक आमकां अलर्ट एशें की टायम ना वेळ कमी आहा म्हूण की आमकां जात तितू बेगीन फळ दिवपाक फ्रुट्स हॅव टू शो इन आवर लायफ येस आनी फ्रुट्स म्हळ्यार कितें जेजू सांगत ते भाशेन चलोप खालतिकाय आमगे जिवितां आसप आनी humbleness, patience, love, forgiveness, मोगसोणें forbearance. येस येस ऑल दोज फ्रुट्स येस आनी पवित्र आत्मो आसा जाल्यार ती फळ दिसोंकूच जायी तो आदार दिताच आमकां बट आम कित Technical. कोत्ताय या वॉट आर वी रेडी टू गिव फ्रुट्स या डू वी इवन वॉन्ट टू गिव फ्रुट्स तेशें सो या प्रेज गॉड की कोणा कितें ऍड करूं जाय तूं Great Jesus. सो आमी आहाय तें अंजिरा झाड आनी आमी आहाय हुंय हुंय जावं आम दिसता की आम रोंग जाग्यार आहाय मात सारक ना आनी सारी पडना आमकां हें मेळना तें मेळना ना देव दाखयता हितून की तो सोगलें कोत्ता तो आमकां प्रूवन कोरीत आहा तो आमकां सार घालीत आहा तो आमचे टायम इन्वेस्ट कोरीत आहा बट Yes. रेस्ट इज ऑन अस
आम कित कोत्ताय वॉट आर वी डुईंग विथ द वर्ड वॉट आर वी डुईंग विथ द वॉइस दॅट वी हियर चुकी जाताय म्हळ्यार कितू जाताय लायक ते आमगे प्रोग्रेस आहा लायक गोडे पयलीं आमी जायत पाट पडटालीं आतां उणी पडपा लागलीं इज इट बिकमींग लेस लायक म्हाका एक उगडास येतालो की लायक आमी कितें करून इस्कुलां एशें करून फेल जाताय त्या जाणां कितें जाता एवरी इयर कितू पाट फेल जाता लायक नेक्स्ट लेवलार वचनाय ते भाशेन सो आमी तेच कॅटेगरी आहाय की पडटाय थिंगा फेल जायन तेच स्टँडर्डा आहाय अशी आवी गेटिंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड आणि इट्स हाय टाइम वी गेट प्रमोटेड अँड नॉट लायक तितू रावप सो प्रेज गॉड जेजू वारगा तेगे कृपा आहा तेगे जेजूचे कृपा होय आमकां उतर मेळ्ळें म्हूण जायना तें उतर मेळ्ळें जाल्यार तें आमी तें घेवूं जाय आनी तें करून येवपा जाय कित्याक तें उतर गोड येता जाल्यार आमची पयलीं सद्या मन आमचें सारकें पयलीं बदलोंक जाय कित्याक आमी दिश्टी पडटाय तेका चड आमकां हें जावपा जायना आमी आमचें मन वचपा जायना पूण आमचें मन आत्मीक करपा जाय आत्मीक वाटेंतल्यान कित्याक उतर आत्मीक जावन आसा स्पिरिच्युअल आनी ते आत्मीक वाटेंतल्यान करतलो जाल्यार आमी तेज्या आसऱ्यांतूच आसूं जेजूक जाय कित्याक तो झुजता आमचे पासत तो करता आमचे पासत कित्याक खरें आमचे शिवाय जायना देखून तेका जाय आमची कूड उलोवप ताचें वयतात तेचें प्रेज गॉड प्रेज गॉड या सो जेजू आज म्हाका तुका आमकां सगळ्यांक म्हणटा की तो बापा अजून सांगता की आनी एक चान्स दी तेंकां मागच्या आमकां हांव गिव मी अ चान्स एस म्हणटो हांव तेंका सारगान हांव चोयतलो यू ट्रस्ट मी लायक मी सोड तूं काय बरो आमगे जेजू आनी आमी कित कोत्ताय आर वी डिसअपॉयंटींग आ जीसस आमगे बावार्थ तेजेर आहा आनी बावार्थ आमगे आलनाहलो बावार्थ आहा Are we ready to बिकॉज tell about him to others? Are we others bold enough? येस जेजू कारगा Yes, God. ही इज गोइंग टू तो कितलेय हेंचे लायक चोय तो काय कितू एक्सटेंटा वयता की आमचे पासत तो प्लीड कोत्ता आनी एक बट आम कित कोत्ताय तेच पासत या प्रेज गॉड वी जस्ट प्रे दॅट आमकां ते काळजीदारपण मेळो जे ते शिसा मेळ्ळोले तेंचेर पवित्रत्म देंवलोलो पवित्रत्म आमचेय भितर आहा बटचें तें काळजीदारपण जागोवपाक आमचे भितर आनी मुखार वचपाक नेक्स्ट लेवलार वचपाक Joshua 1:9 तो म्हणटा बलिश्ट आनी तीर गोट रावंक हांवें तुमकां सांगूंक ना भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेताय थंयसर सुरेस्पर देव आमच्या सांगाताक आसा तो रेडी आहा पूण हांव कितें रेडी आहा हांव कितलो तेका वेळ दिता हांव कितलो ताका सांगात दिता तेणें केलां म्हणलें तें म्हणोंक तयार हांव तें बोड घेता जेजू जाय आमी आपली बोडान चल्लोलीं तेज्या उतरान चल्लोलीं तेज्या मोगान चल्लोलीं ल्हान जावन सोंसणीकाय मेन म्हूण तें आमकां जेजू जाय सोंसणीकायेन केशें तेज्या तोंडांतलें एक उतर भायर सरोना तशेंच आमच्याय तोंडांतलीं भायर सरोना जावं पळयत आत्म्याचो आदार मागया आमी ह्या वेळार कित्याक तेका जाय आमचें जिवीत नवें जालोलें आमी बदल्लोलीं थँक्यू होली स्पिरीट जायत पाट गोळे आमी फळां दिताय आसतलीं लायक फळां दिवपा सोंपें केदों जाता केन्नाय जीं आमको बरीं आहाय तेंको आम बरीं आसतलीं हय तें इजी जाता तें सिच्युएशन एकदम इजी जाता बट आमगे फळ आसून जाय सगल्या पासत आनी तें एक झाड जेदो फळ दिता तें उमके लोकांकू हांव दितोलें मिगे ड्रॉप कोत्ता तेसो ना तें सगल्या पासत ओपन आसता सुकणीं येण हाताय आनी कोण मनशाय वाटसूर कोण पास जाता तोय येण हाता ओनर्साकूय मेळटा कोणाकूय सो आमी लिमिटेड दवरून शिरीपणां आमगेलें हें आसा शिरीपणां मिगे फळ हांव फकत एक दितलें ती फळ आसा जाय आनी जरी तर आमी ती फळ आमगे सिलेक्टीव ती तोखतात तसलीं फळ न्हय तोखतात तसलीं फळ म्हणजे दॅट तसली इज देव फॉर पळयना देव सगळे हितूंतल्यान पळयता कॅटेगरींतल्यान कितकून तें येस गरीबसाणींतल्यान पळयता न्हू आहलोल्या कडेन पळयता न्हय ग्रेस्ताक ओ बरी जाणवाय आहलोल्या बरी शिकोप आसलोले ग्रेस्काय आसलोल्या देव तांकां सांगना पूण नेणारा कडेन हांव कितली वावुरतां
नेणाराक शिकप Yes. नासलेल्याक देवाची ओळख नासलेल्या थंय आमी वचून आपली ओळख दिता असलें देव पळयता आमचें जिवीत हांव फकत फळ दितोलें तें कोण हातलो कोणा पासत दिता तें न्ही म्हगे काम फकत फळ दिवपाचें पद आनी जायत दिवपाचें पाट आमकां कितें जाता की हांवें फळ दिलें हांवें एशें केलें हांवें बरें केलें म्हाका कितें मेळ्ळें म्हाका कितें केलें म्हाका तेणें रेकग्नायज देखून करूं ना तेणें म्हाका हय एक्नॉलेज देखून करूं ना हांवें तें कितू बरें केलें बट वयर काडपाक कितें वय पूण एक ते ब्रदरान एक बरें सांगलेलें की जेदो झाड तुगे फळ समज कोणें अप्रिशिएट देखून केलें ना बट कितें हय तुवें फळ दिलें न्ही पण अप्रिशिएट केलें ना आसूं कांय नसो तुगे तें हय एक फळ जें पिकोन जमनीर पडटा तेदो कितें जाता तें जमनीर पड म्हणटरी कितें जाता तीन ती बियो आसत ती फळां भितर ती परतून किल्लोतली आनी एक झाड जातोलें सो ते भाशेन तूं वाडत वयतलो तुगे उजवाड उण जावपाना तुज भितर उजवाड उण जावपाना सो आमी जायत पाट सिलेक्टीव हांव जाता की हांव एकले बरें आसतलें म्हाका बरें कोत्ता तेका हांव बरें रावतलें ना हय जे भाशेन झाड आपल्यागे फळ सोगल्यांक दिता जेजूय सांगता भेदभाव कोण नासतना आनी जेजू न्ही कोणाकू भेद ते सोगलीं सारकीं करूंक ना आमी वय तो कोणाचेर तो पातक्यांचेरय पावस धाडटा आमचेर सोगल्यांचेर पावस धाडटा आनी तो हें बरेल्यांचेर कोन्ना की वय सो ते भाशेन आमी फळ दिवपाक एक इट्स अन अलार्म वेकअप अलार्म फॉर अस आमकां दोरेकल्याक की फळ येयल नाय 3 वर्स जालीं 4 वर्स जालीं देव इचात्ता केदोणा कातोरपा वेळ जालो बेश्टीं वेस्ट आहा अशी हो जागो इबाळेस जाता लायक आनी जेजू आमचेर इन्वेस्ट कोत्ता आपल्यागे कुरपा तो आमचेर तेणे इन्वेस्ट केल्या ते कुरपा धाडून दिता वेस्ट इदवासेस जाता या सो आमी वी हॅव टू बॅकअप आनी मागीर तो एक डे येतोलो जेदो आमी कित जबाब दितलीं जेजू कितें आमी केलें हें जिवीत दिलोलें तेगे ग्रेस आहलोलो तें घेवन आमी कितें केलें आमचें साल्वार जालें न्ही साल्वार जायन आमी कितें केलां आमी कितको जिवीत हें केलां आमगेलें मुखार वयलां सोल्ल्यांत या हें क्वेश्चन आमगे म्हाका जाता सोदां आसों जाय मनांत आनी केन्नाय आमी पडटां चुकतां तेदो आमी उगडास दवरूंक जायो की वी कॅनॉट अफोर्ड टू फॉल लायक हांव आमी पयलीं पडटालीं ते भाशेन इट हॅज टू बी लेस सांगता उणें आनी उणें जावपाकू जायें आनी हांव म्हटलें की जायना 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 म्हणजे एक्चुली तें इन अ वे जायना आमच्यान म्हणोंकू जायना कित्याक the one who is within us आमचे भितर आहा he is greater than the one who comes against us आनी देव म्हणटा तो कितलेंय वायट घेवन येवं रोमकार 8:28 हांव तें तुजे बऱ्या पासत हांव टर्न कोत्तोलो आनी जोझफागे लायफान कितें जालें जाकोबागे चेड्या गेलें कितू म्हूण तेजे येयलो नाय ट्रायल्स येवं नाय तेक भावानी हें केलें मागीर थिंग तेक इंकिलें स्ट्रेंजर्सांको इंकिलें पोरके गांवां इंकिलें थिंगसो मागीर ते पोटिफरागे बायलेन तेजे एक भोगलांट गायलें तेज्या फाटल्यान तो जेलीं कोयदी गेलो जालो जायतें जालें बट कितें जालें तेगेलें तो वॉट वॉज आय सेयींग सिस्टर सॉरी आय फॉगॉट एक वर्ड हांवें सांगलोलें तें तेजे जायती ही अदृश्टी येयली पूण तो केन्नाच सोकलापणो तेणें दिवंक ना कित्याक ताका जाय आसलेलें देवाचेर नदर मारूनच आपलें जिवीत वयर सरलोलें होय जेसू कारगा प्रेज गॉड या सो फळ तेगे येयलेंच आनी तेणें फळ ती सोगल्यां दिलींच जे जे तेगे भावान तेंक हें केल्लें तेंक तेणें पोतून बोगसोण दिवन विथ ओपन आर्म्स तेंक पोतून गेलें येस परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ तेणें फळ दिवपा पावलोच तो या जेजू वारगा आनी तेगे भावूय चोय तेक मागीर चोयन घोडे तेंकाय तेंचे मनान असोळणी जाली तेय रिपेंट जाले आसतले जेरूल तेगे जिवीत चोयन तेगे जिविता फळ चोयन आय एम शुअर तेय चेंज जालें तेंगलें मन तेंगलें जिवीत बदललें या सो लेट अस बी लायक दॅट जोसफा भाशेन जावया आनीक थँक यू होली स्पिरिट देवान आमकां सांगिल्लें ते भाशेन फळ दिया टायम कमी आहा जेजू ऑलरेडीच तो सांगता ही इज वॉचिंग फॉर अस तो आमचे सोगलें आदार दिवपा रेडी आहा बट आमी कितें कोताय ती कुरपा घेवन तेगेली या कित सांगताय एट दी एंड ऑफ आवर लायफ आम कित अकाउंट घेवपा टायम येता तेदो आमी कित दाखयतलीं कितू फळां आसतलीं आमगे झाडां या
प्रेज गॉड जेजू वर्गा Thank you, Jesus. आनी कितें शेअर करूंक जाय सिस्टर जोनिना ना सिस्टर आम्ही उलयले आय न्हू प्रेज गॉड Jesus. येस सो तर आमी क्लोज करूया थँक्स गिविंग प्रेयर करूया ओके सिस्टर बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावींग आमेन मोगळा बाप्पा या शिकपान तुवें आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी खरेंच दुनिया तूंच आमचो मुखावयलो उजवाड आनी मुखावयलीं पावलां तुजेच वरवीं आमी चलूंक बाप्पा तुजो आदार आमी मागता आनी आदारा वरवीं तुज्या उतराची खोल खोल समजुनी आमच्या आत्म्यांत कुडींत आनी आमच्या मनांत तो मास जावंक मागता दुनिया आनी आमी तुकाच उलो मारून तें आमकां तूं फावो कोत्तलोय म्हूण आमी तुजे विस्वासान जियेता कित्याक तूं विस्वाशी देव जावन आसाय आनी आमच्या जिविताचो तूं मास जावन आसाय दुनिया कित्याक जेजू तुवें सांगलें तुमच्यान म्हजे वेरीत कांयच करूंक जावचें ना वय दुनिया कांयच ना पूण तूं आमची गरज जावन आसाय तूं आमचे एक एक जिविताची पावलां जावन आसाय आमच्या काळजांत मनांत आनी आमच्या मनांत विचार येता तेन्ना दुनिया तूं आमचे पासो त्या मनाचेर झुजताय आनी आमकां तें शांत रावपाचें बळ आनी काळजीदारपण तूं आमकां दिताय दुनिया हें मागता जेजू आमकां हें फावो करूंक आनी आमकां खरेंच तुज्या राज्यान तुवें आमकां उजवाडांत भितर काडल्यात त्या उजवाडाचेरूच आमी राबोंक आमकां बळ आनी आदार दी म्हूण मागता जेजू हें मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवीं आमेन 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 जेजू वर्गा प्रेज गॉड